हवामान बदलाक लागून सध्या जायते बोटकार नुस्तेमारी करपाक वचनात। हाका लागून लोकांक जायते प्रमाणात नुस्तें मेळना। दर्यो खवदळिल्ल्यान 14 सप्टेंबर मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाक बंदी आसा। देखून नुस्तेमारी बंद जाल्ल्यान जायते प्रमाणात नुस्तें मेळना। 75 ते 80% कामगार गोंयांत आयल्यात, मात अजून नुस्तेमारी धंदो सुरू जावंक नाशिल्ल्याचे बोट धनी हर्षद धोंड सांगता। नुस्तेमारी वेवसाया खातीर हवामान सारकें आसप गरजेचें आशिल्ल्याचे बोट धनी हर्षद धोंड सांगता। आयकात। व्हडल्यो बोटी आसा न्ही त्यो वता, धाकट्यो बोटी वचना कित्याक जाळी मारूंक जायना। दर्या रफ आहा, 14 तारीख पर्यंत सिग्नल दिला की रफ आसतलो म्हणून, ऑरेंज अलर्ट आशिल्ले। आतांय रफ आहा दर्या, थोड्यो बोटी आहा भायर। पूण जर नुस्तें बीन कशें कितें मेळटा रफ आहा मेळना नुस्तें। आतां नुस्तें नाच पळय, बोटी 10 दीस जाले भायर वचून नुस्तें कांय ना। लेबर अरावंड 75-80% आयल्या। आतां कित्याक पावस हे बॅड वेदर कंटिन्यू आसा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीजन कंटिन्यू आसा, ऑफ एंड ऑन। थोडे दीस जर गॅप पडलो कंटिन्युअसली आहा। सो धंदो अजून कांयच चालू जावंक ना। बिझनस आतां लेबर हाडून बोटकार सामके त्रासान पडलेले अशी परिस्थिती आहा। वेदर थंड जायत जाल्यार नुस्तें जातलेंच न्ही, वेदर थंड जावंक जाय जाल्यार पुरो म्हणटा आमी। प्रॉब्लेम कितें आहा जाणा तो आमच्या बिझनसान, जर सप्लाय जर चड वाडली जाल्यार डिमांड लेस जाता आनी रेट कमी मेळटा, थंय आमकां लॉस जाता। सो कितें आसता, बॅलन्सिंग आसपाक जाय तें। जर एकदम सीजन म्हणल्यार एकदम वेदर थंड जालो, नुस्तें खूब जालें जाल्यारूय आमकां मागीर नुस्त्याचो रेट पडटा आनी आमचे इकॉनॉमी मागीर फेल जाता। डिझल बिझल आमकां खूब लागता न्ही, लेबरूय खूब लागता। सो तोय आमकां प्रॉब्लेम जाता। सो इट शूड बी बॅलन्सिंग। गेल्या वर्सा सीजन आतां 18 तारखेक आमचो बंद जालो ड्यू टू बॅड वेदर। आनी आतां अजुनूय आतां सप्टेंबर आतां आज तारीख 4 अजुनूय सीजन आमचो सुरू जायना सारको। सो ऑलमोस्ट आतां 4 म्हयन्याच्या 4.5 म्हयने आतां 4 म्हयने गॅप पडलो आमकां। नेक्स्ट पळोवन वयता आमी भायर। मागीर आपल्या फाटल्यार लागीं रावता, वातावरण बरें आसल्यार नुस्तें बी मेळटा बेगीन काय खूब वगत रावचें पडटा तुमकां बोटीन? ओके, एकदां समज जर आतां गेले जाल्यार कितले दीस रावचें पडटा? 15-20 दीस। हां, मेळल्यार येवपाचें जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर।